सुलेमानाक घेऊन पळपी कॉन्स्टेबल अमिताच्या जामिनाचेर शेनवारा सुनावणी तपासांत सहकार्य करिना पुलिसांचो विरोध हजरताची कस्टडी वाडली। धारगळे सनबनाक हायकोर्टाचो बावटो अटी खर ट्रॅफिक साउंड पोल्युशनाची जबाबदारी आयोजकांची। सरकार म्हणटा इव्हेंटा आड थाराव घेवपाचो खंय ग्रामसभेक अधिकारच ना। संसदेत काँग्रेसीन बोवाळ घाल्ल्यान गोंयच्या एसटीक आरक्षणाविशीं बिल हुमकळ्ळें। खासदार तानावडेचो आरोप, काँग्रेस म्हणटा बीजेपीचें कारस्थान। पेडणे आमदार आड बीजेपी, सरपंचाचे कदेलेक चढाओड। चांदेल सरपंचाचेर अविस्वास, पंचाक उखल्लो। थाराव हाडूंक सांगपी खंय आमदारच, थाराव बारगळ्ळो। म्हापशा मोरोड एका हॉटेल रिसेप्शनिस्टाचेर सुऱ्यान हल्लो। रिसेप्शनिस्ट संदेश पाडलोस्कर जीएमसीत, हल्लेखोर स्वानंद कसबेक 7 दीस पुलीस कस्टडी। गोंयचे दर व्यक्ती उत्पन्न राष्ट्रीय पीसीआय परस 3 पट मायज। बेकारी हुस्क्याची हिरवळ राखात, इलेक्ट्रिक गाडयो वापरात, नीती आयोगाच्या आदल्या सीईओचो सल्लो। धारबांदोडे पेडक्या 2 स्कूटरी आनी ट्रकाचो एक्सिडेंट। 19 वर्सांचो हरियाणाचो तरणाटो सोंपलो। गोंयांत भोंवडेक आयिल्लो, दोग गंभीर, दोगूय हॉस्पिटलांत।